नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामोणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सुर्ला कणकुंबी शिमेवयल्या चौकी गांवांतल्या एकल्याचेर अस्वलाचो हल्ल्यात दशरथ वरांडेकार गंभीर जखमी. उपचारा खातीर बेळगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती. बोळकर्णे साकोडा वाठारांत गळफास लायिल्ल्या अवस्थेत सापडली तरणाट्याची कूड. 22 वर्सां पिरायेच्या बिगर गोमंतकीयाची आशिल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. कुळे पुलिशेचो फुडलो तपास चालू. मांडवी न्हंयदेगेर कॅसिनो मुखार फुटपाथाचेर न्हिदिल्ल्या एका दादल्याक न्हंयत बुडून आयले दुर्दैवी मरण पाविल्ल्या दादल्याची अजून वळख पटोवंक ना. दादल्याच्या मनगटाचेर सापडला कॅसिनोतलो एंट्री बेल्ट. मोठ्या प्रमाणात सुरू आशिल्ले काँक्रिटीकरण आनी वातावरण बदलाचो गोंयच्या सैमाचेर जाला वायट परिणाम. गोंयच्या रानवटी वाठारांत मेळपी कांय झाडां, शेवणीं, जनावरां आनी नुस्तें पुरायेन नश्ट जावपाच्या वाटेर. माउंट लिटेरा झी स्कुलांत बॉम्बान उडोवपाची आयली धमकी. पुलीस आनी बॉम्ब स्क्वॉड पथकान स्कुलाची केली पळोवणी. पालकांनी भिवचे न्हय, सहकार्य करचें म्हणून मुख्याध्यापिका संध्या वेंकटेशाचें आवाहन. साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात दक्षिण गोंयच्या कांय भागांतल्यान येता कोयर. साळगांव कोयराची पेटी न्हय, 10 दिसां भितर काडचो उपाय. आमदार केदाराचो अल्टिमेटम. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बोळकर्णे साकोर्डा वाठारांत गळफास लायिल्ल्या अवस्थेत एका तरणाट्याची कूड सापडली. ही कूड 22 वर्सां पिरायेच्या एका बिगर गोमंतकीयाची आशिल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली आसा. पांडुरंग मिराशी अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. कुळे पुलिशेन घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांत मरणाचें नेमकें कारण कितें तें स्पश्ट जातलें. आमी साकोड्या गांवांत आसा, जे गांवांत काल सांची 7 वरांचेर सुमार गळफास एक भुरग्यान 22 वर्साच्या भुरग्यान गळफास लायिल्लो म्हणून पुलिसांक फोन आयलो. जेन्ना पुलीस घटनास्थळी पावले तेन्ना अशें कळून आयलें की तो जो भुरगो आसा तो हांगा ह्या भागान इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम करतालो आनी तेणी कोणाली तरी बंद नासलेली घरान फाटल्यानच्यान वचोन तेणी तो गळफास लायिल्लो आसा. तेजे पांय सामके जमनीर आशिल्ले, जमनीर तेकलेले आनी तो गळफास लावन मेल्लो आशिल्लो. तेन्ना पांय तेजी जमनी तेकपा लागून तो घातपात काय कितें तें कांय कळना. तेन्ना हेजी पोस्टमॉर्टम जातकीच खरेंच उलगडो जातलो कितें तपास हो घातपात की आत्महत्या. पूण हो जो भुरगो जावन आसा जो पांडुरंग नारायण मिराशी हो जॉयडाचो आनी आसू गांवचो, तो हांगा इलेक्ट्रिशियन म्हणून खंय तरी भोंवून हेवटेन तेवटेन काम करतालो अशें म्हणून कुळे पुलिसांनी सांगलें आसा. तेजी जो मृतदेह आसा तो पोस्टमॉर्टमा खातीर हांगा मडगांव धाडलेले आसा. तेजे कुटुंबीय तरी तो पोस्टमॉर्टम करतले अशें कुळे पुलिसांनी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर साकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. आदींच खणींक लागून गोंयची जैव विविधताय नश्ट जालेली आसा. पर्यावरणाचेर हावळ उप्रासल्या आनी आतां मोठ्या प्रमाणात सुरू आशिल्ले काँक्रिटीकरण आनी वातावरण बदलाचोय गोंयच्या सैमाचेर वायट परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता. हाचें ताजें उदाहरण म्हटल्यार गोंयच्या रानवटी वाठारांत मेळपी कांय झाडां, शेवणीं, जनावरां आनी नुस्तें पुरायेन नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा. गोंय सैमान नटला, पूण उदरगतीच्या नांवा खाला सुरू आशिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांक लागून सैमाचेर हावळ आयल्या. एक वटेन अरबी दर्या आनी दुसरे वटेन पश्चिम घाट आशिल्ल्या कारणान गोंयाक समृद्ध जैव विविधताय लाभल्या. वेगवेगळ्या प्रकारची झाडां, जनावरां, शेवणीं आनी वेगवेगळ्या तरेचे प्राणी आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटात. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात सुरू आशिल्ले शारीकरण आनी वातावरण बदलाचो गोंयच्या सैमाचेर मोठ्या प्रमाणात वायट परिणाम जाला. ताका लागून झाडां पेडाय नश्ट जावपाच्या वाटेर आसात. रानटी जनावरां, वाग, नुस्तें, सवणीं, वेगवेगळ्या तरेची फुलपाखरां आनी कांय झाडां नश्ट जावपाचे वाटेर आसात. हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही खरी गजाल. गोंय जैव विविधताय धोरण आनी कृती आराखड्यात सरकारान हाचो उल्लेख केला. खंयच्या झाडांचेर आयल्या हावळ: सापकंद, कानडी वेल आनी कराड. गोंय जैव विविधताय धोरण आनी कृती आराखड्या प्रमाण गोंयच्या पश्चिम घाटात पक्ष्यांच्यो 472 प्रजाती आसात. हातूंतले 4 वेगवेगळ्या जातीचे पक्षी नश्ट जावपाचे वाटेर आसात. ते म्हळ्यार तणमोर, गिधाड, लांब चोचीचे गिधाड, हळडुव्या रंगाचे शेवणे. गोंयांत 254 प्रकारची फुलपाखरां सापडटात. हातूंतली 2 तरेची फुलपाखरां कांय दिसां भितर नश्ट जातली. गोंयांत जावपी जंगलतोड आनी हवामान बदलाक लागून
उदकांत आनी जमनीचेर रावपी प्राण्यांची संख्या लेगीत कमी जायत चल्ल्या. मिनरिया गोयच्या आनी मिनरिया सेफी ह्यो 2 बेब्यांच्यो प्रजाती ना जायत चल्ल्या. तशेंच जनावरां मदीं मेलानिस्टीक पॅन्थर, बिबटो आनी कोल्याची एक प्रजात नश्ट जावपाच्या मार्गार आसा. तशेंच दर्यांतले व्हडले व्हडले नुस्तें लेगीत नश्ट जावपाचे वाटेर आसा. हाचेर पर्यावरण अभ्यासक प्राध्यापक राजन केरकरान प्रतिक्रिया दिल्या. गोंयची जैव विविधताय वाटोवपा खातीर सरकारान पावलां उबारपाक जाय, नाजाल्यार ताचो वायट परिणाम दिसून येतलो, अशें ताचें म्हणणें. 2009 आमच्या केरी सत्तरी हांगासर वाघाची हत्या जाली. 2019 ते 2020 ह्या कालखंडान 4 वाघ जे आसा, दाणये वाघ, त्यांचो मृत्यू विष घातल्यान जाल्ल्याचे स्पश्ट जाल्ल्याचे. एकूण 5 वाघ जे आसा हे गेल्या एका दशकाच्या कालखंडान आमी मारलेले आसा. एकंदर ही सगळी प्रक्रिया आमी जर पळयली आनी ज्या पद्दतीन प्रियोळ कोणे हांगासर काळो वाघ जो आसा ताचो मृत्यू जालो त्या वाघिणीचो, त्याच पद्दतीन काळो वाघ जो आसा तो माद्रा सारख्या वाठारान आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. ही सगळी जी लक्षणां आसा हेचे वयल्यान स्पश्ट जाल्लेलें आसा की आमच्या राज्या भितर ही जी जैवीक संपदा आसा त्यांच्या जगण्याचेर अरिश्टां निर्माण जाल्लेली आसा. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान जर योग्य पावलां बेगोबेग घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमच्या ह्या सगळ्या जनावरांचें अस्तित्व जें आसा हें दुर्बल जातालें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश गांवकार. गोंय पुराय साक्षर जाला. गोंयांत शिकिल्ले लोक चड आसात. हे शिकिल्ले लोक आपल्या घरांनी सुशिक्षीत कशेंच वावुरतात. जसो समज आसा जाल्यार तो पुरायेन चुकीचो आसा. गोंयांत घरगुती हिंसाचाराच्यो घडणुक्यो घडत आसात. ताका लागून घटस्फोट घेवपाचे प्रकार लेगीत खूब वाडिल्ले आसा. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत घरगुती हिंसाचाराच्यो घडणुको घडत आसात. दुसरे वटेन घटस्फोट घेवपाचे प्रकारूय खूप वाडल्यात. घरगुती हिंसाचाराची कितलीशीच प्रकरणां बायल आयोगा मेरेन पावल्यात. ही प्रकरणां थंयचे थंय मिटोवन बायल आयोगान कितल्याशाच जाणांचे संवसार बुडपा पासून वाटयल्यात. गोंयांतल्या घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणा विशीं बायल आयोगाची अध्यक्ष रंजिता पै कितें सांगता तें आयकात. घरगुती हिंसाचाराची मुख्य कारणां: घोव बायलांचें एकामेका कडेन पटना, अर्थीक अडचण, घरची परिस्थिती बाबत, घोव सोरो पिता म्हणूनय जातात झगडी, मानसीक दुयेंत आनी बायलांकडे पळोवपाचो दादल्यांचो दृश्टिकोन, फॅमिलींतल्या सदस्यां मदीं गैरसमज, मोबायलाचो अतिवापर थारता घातकी, एकत्रीत कुटुंब नाशिल्ल्यानूय चड परिणाम, बायलेक घोवा कडल्यान वा घोवाक बायले कडल्यान चड अपेक्षा, अर्थीक दिश्टीन मर्यादा आयिल्ल्यानूय येता ताण, लग्ना उपरांत समजूतदारपणाचो उणाव. बायल आयोगा कडेन आयिल्ल्यो केशी: पडून आशिल्लीं प्रकरणां 322, 2023-24 नोंद जाल्लीं प्रकरणां 114, 2023-24 वर्सा मिटयल्लीं प्रकरणां 32, 2023-24 नव्यान आयिल्लीं प्रकरणां 83, फाटल्या वर्सा मिटयल्लीं प्रकरणां 287, फाटल्या 6 म्हयन्यांत नोंद जाल्लीं प्रकरणां 48, फाटल्या 6 म्हयन्यांत मिटयल्लीं प्रकरणां 43, 2023च्यान आतां मेरेन आयकून घेतिल्लीं प्रकरणां 962, दर म्हयन्याक नव्यान नोंद जावपी प्रकरणां 10. जाल्यार वेगवेगळ्यो केसी जशें तुमी सांगल्यो, पूण त्यो कित्या खातीर चड प्रमाणांत जाता अशें तुमकां दिसता? केसींक वेगवेगळी कारणां असतात. मेन वन ऑफ द रिजन इज फायनान्शियल फ्रीडम. फायनान्शियल फ्रीडम नाशिल्ल्यान बायलो घोवाचेर डिपेंड उरता खूब फावटी, आनी तेन्ना कितें जाता की ती सोंसत रावता, कित्याक तिका आनी ऑप्शन नासता. तिका दिसता की आपणें जर कंप्लेन केली जाल्यार म्हाका तो आतां पळय जेवपाक खावपाक जावं भुरग्याच्या खर्चा खातीर दिता, थंय म्हजो खर्च बंद जातलो, मागीर हांव कोणा कडेन तोंड पळयतली. सो आमी हांगा जेन्ना पळय बायल एक ती अशी केसी कंप्लेनींग येता न्ही तेन्ना हांव तिका विचारता मुद्दाम कितें करता तूं, आनी तिका सांगता की तुज्या पांयार पयलीं तूं उबी जा. कित्याक मेन म्हणटा तो तुजो सेल्फ रिस्पेक्ट तुका गेन करपाक, म्हणजे तुका तुजो स्वताचो सेल्फ रिस्पेक्ट मेनटेन करपाक कळपाक जाय. आमी जरी कितलेंय म्हणलें तरी डॉमेस्टीक वायलन्स हें आसाच. सो ताज्या खातीर आमी एक जेंडर बेस्ड वायलन्साचेर एक रिसर्च घेवपाचें थारयलां. प्लस आमी जेंडर डिस्पॅरिटीचेरूय बी एक रिसर्च करपाचो युनिवर्सिटीच्या थ्रू आमी प्लॅन केल्लें आसा. कोटेशन वी आर अवेटींग द कोटेशन, आनी रोखडेच आमी घेतली. तशें आमी मॅरिटल डिस्कॉर्डाचेर एक घेतिल्लो, कित्याक आतांचो जे जरी आमचे कडेन त्यो केसी येनात तरी पूण एक वातावरण आसा की
खूब डायवोर्स केसीस गोंयान रेट खूब हाय आसा. सो ताज्या खातीर आमी एक घेतिल्लो आनी तो आतांच आमचो पळय कंप्लीट जाल्लो आसा. एप्रिलान आमचो तो कंप्लीट जाला आनी सो आतां आमी तो गव्हर्मेंटाक पुटअप करपा आसा रिसर्च. आनी तातूंतल्यान प्री मॅरिटल कावन्सिलींग आनी प्री मॅरिटल नॅशनल कमिशनांनी हाजेर काम केल्लें आसा आनी तांणी प्री मॅरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स उगडचीं हाज्या खातीर तांणी रिसंटली एक गोंयांनी बी ट्रेनींग जाल्लें, एक पुण्याक जाल्लें. हें ट्रेनींग कलेक्टरा खातीर जाल्लें आनी 11 स्टेटींतले कलेक्टर गोंयान आयिल्ले. हें हांगा जाल्लें हारपोरा जाल्लें ट्रेनींग आनी नॅशनल कमिशनान कंडक्ट केल्लें तें ट्रेनींग. सो थंय ऑलमोस्ट 11 स्टेटींतले कलेक्टर्स आयिल्ले, आमचे गोंयचे कलेक्टर थंय आशिल्ले, दोनी कलेक्टर आशिल्ल्यो, सावथ गोवा नॉर्थ गोवा. आनी तातूंतल्यान हें प्री कम्युनिकेशन सेंटर बेगिनांतल्या बेगीन स्टार्ट जावचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतली. मेन म्हणटा तें महिलांनी काम करपाची गरज आसा, म्हणजे वर्कींग. आमी पळयतात की आजकाल आमी पळयतात की चलयो खूब शिकतात, म्हणजे आमची तशी गोंयांतली लिटरसी रेट खूब बरी आसा. पुणून आमी केन्ना केन्नाय पळयतात की टॉप पोजिशनाचेर चलयो सुद्दां दोतोर जातात, इंजिनियर जातात, पूण खंय तरी टॉप पोजिशनाचेर त्यो पावनात. कित्याक पावना हाजेर आमी विचार करपाचो खूब गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. गोंयचे फामाद गायक अजित कडकडे हांकां ह्या वर्साचो गोमंत विभूषण पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो. कला अकादमीत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत तांकां हो पुरस्कार दिलो. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत आदले कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले. हा जो मला पुरस्कार मिळाला हा अगदी मनोभाव आहे. मी असं समजतो हा पुरस्कार माझाच नाही तर त्यांचाच आहे. कारण ज्यांच्यामुळे मी घडलो, ज्यांच्यामुळे मी गेली 50 वर्ष गातोय, ज्यांनी मला नुसतं गाण्यातच नाही पण लोकांकडे कसं वागावं, स्वभाव आपला कसा असावा याची पण घडवणूक दिली, त्या अभिषेकी बुवांना, माळीये गुरुजींना, गोविंदभाई जयपूरवाले यांना मी हा माझा पुरस्कार अर्पण करतो. आणि आपण जे रसिक इकडे बसलेले आहात आणि पुरे, कारण मी असं नेहमी म्हणतो गोवा ही माझी जन्मभूमी आहे पण महाराष्ट्र ही माझी कर्मभूमी आहे. कारण जेव्हा मी मुंबईत गेलो आणि तिकडे माझा प्रवास जो गाण्यातून सुरुवात झाला, ती आतापर्यंत तो प्रवास गेली 50-55 वर्ष चालू आहे. जरी रोज मला बासुंदी पुरी नाही मिळाली तरी पिठलं भाकरीला कुठे कमतरता पडली नाही. स्वामी समर्थ महाराजांनी, माझे आध्यात्मिक गुरु, अनेक संत, देवी देवता यांच्या कृपेवर मी हा प्रवास माझा अजून छान झालोय. राज्यात सध्याची पावसाची धुमशणां चालू आसा. मंगळारा सकाळी वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून वेगवेगळ्या वाठारांत झाडांची पडझड जाली. होंडा 70 आंब्याचें झाड घरार तशेंच कार आनी दुचाकीचेर पडिल्ल्यान लाखांचें लुकसाण जालें. दुसरे वटेन सोनारबाग उजगांव वाठारांत झाड पडिल्ल्यान 3 लायटींचे खांबे कोसळ्ळे. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. सकाळी जेन्ना वारें आयलें 6:15 दरम्यान शेजाऱ्याचो आंबो, बरो व्हडलो आंबो आसा, तो कोलॅप्स जावन आमच्या घराचेर पडलो. वर स्लॅब डॅमेज जाला, गॅरेज टोटली डॅमेज आनी कार आहा भितर, कार इज ऑल्सो टोटली डॅमेज. आनी आतां फायर ब्रिगेड, आय वूड लायक टू थँक फायर ब्रिगेड, प्रॉम्प्टली येवन तेंच्यांनी सगळें क्लियर केलें. फूल हांगा आमच्या कारान सगळें ब्लॉक जाल्लें, कांय भायर सरूंक मेळना, भितर सरूंक मेळना, कांय कळना एस्टिमेट कितें जायत म्हणून. गाडयेचो सोडलोच जाल्यार म्हाका दिसता तो 4-5 लाखा कडेन तरी बाकीचो खर्च आसतलो.
लायटीकारांक फोन केलो. लायटीकारांक फोन करतकीर लायटीकारांक फोन करून मागीर लायटीकारान जैन फोन घेयलो. जैन सोमतेच सांगलें आपण लायटीकारांक धाडटा म्हणून. मागीर ही फायर फोर्साक फोन केलो. सोमतो रोखडोच फायर फोर्साक फोन केलो. फायर फोर्सान रोखडोच कॉल घेयले. रोखडेच फायर फोर्सान क्लियर केले. पूण मातसो टायम जालो. इस्कॉला भुरगीं उरले आनी कामाची भुरगीं ना. लायट अर्द्यांक ना. आमकांच आहा अर्दी लायट चालू केली. फायर कट केली. 8 दीस म्हणल्यार जातले. हय 8 दीस भरले जातले. बाग उजगांव हांगा आज सकाळी 6:30 वरांचेर जो वारो येयलो त्यातून एक झाड वायरीचेर कोसळ्ळें आनी 3 खांबे लायटीचे खांबे कोसळ्ळे आनी ताका लागून ट्रान्सपोर्टेशन बंद जालो. फोंडा फायर स्टेशनाचे स्टाफान रोखडेच हांगा येवन जे काम झाड सायडीन काडलें आनी आतां रस्तो क्लियर केल्ले आसा. रस्तो ब्लॉक जाल्ले कारणान कांय स्टुडंट जे सकाळ फुडें इस्कॉला वचपाचे ते अडकून पडले. तशेंच कामगार वर्गूय बी अडकून पडले. उदगांवच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. राज्यात वेगवेगळ्या वाठारांत सांजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. सेंट जॉन बाप्तिस्ट हांच्या जन्मदिसाच्या निमतान दर वर्सा हो उत्सव मनयतात. तकलेर फुलां पानांचो मुकूट, गळ्यांत घुमट आनी हातांत पिराडो असो पारंपारीक भेस करीत तशेंच पदां म्हणत व्हडा खोशयेन हो उत्सव मनयतात. पळयात सांजवेळाची कांय खिणचित्रां. Kodavado, celebrating this traditional feast of Sanjuam. This tradition was started by our ancestors, and to keep this tradition alive, we follow it regularly every year. आजच्या दिसाक आमी सगळे कोड्या बांदकार हे कोड्यान कोड्या बांदकार वयतात आनी तशेंच कोड्या बांदकार भाव आमच्या गोंयांत येतात. And it is a Traditional. Yeah, it's a tradition, and we have been following it out regularly for the many years. वर्साच्या वर्साक आमी सांजावाचे फेस्त आमी घोणघोणान मनयतात. कित्याक आमचो पात्रोन, आमचो इगोर्जेचो बाणावलेचो पात्रोन आनी आमचे भुरगे, आमची सगळी आमची परंपरा आमी आदल्यांनी दवरलेली, त्यांनी चालू दवरलेली आसा. सगळे गांवचे भुरगे म्हाका दिसना दुसऱ्या वाड्यान अशें जाता म्हणून. तुरा मागतलो आसलो दुसऱ्या वाड्यान लोकांताय आमचे एकूट आसा तसो तुमी तुमचो फुडें वचो आनी आमचो मोग सदांच आमी फुडें वचो. विवा सांजा!
जाणट्यांनी करून दिले आता आम्ही करता ओके सगळे दीस आमचो आयज व्हडलो बरो उमेदीचो कोणें कितें म्हटल्यार रागा जायना सगळे खोशेन वयता. प्रियोळ मतदारसंघात बेतकी खांडोळा पंचायतीच्या उपसरपंचाचेर अविश्वास थाराव दाखल केलो. उपसरपंच संजीवनी तळकेर हिचेर 9तल्या 5 पंचवांगड्यांनी हो अविश्वास थाराव दाखल केलो. ह्यान पयलीं बेतकी खांडोळा पंचायतीचो गावडे समर्थक सरपंच विशांत नायक हाच्या आड 5 पंचवांगड्यांनी फोंडेच्या गटविकास कार्यालयात अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. मतदारसंघातल्या बेतकी खांडोळा पंचायतीच्या डेप्युटी सरपंच संजीवनी तळेकर हिचे विरुद्ध 5 जाणांनी अविश्वास ठराव दाखल केल्लो आसा. गेल्या आठवड्यात सरपंच विशांत नायक हेचेर 6 जाणांनी अविश्वास ठराव हाडलेलो. तेजे नंतर काल सांजचो डेप्युटी सरपंचाचेर अविश्वास ठराव दाखल केल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे फुडल्या कांय दिसांत आनी कांय सरपंचाचेर अविश्वास ठराव दाखल जावपाची शक्यता वाडलेली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश चे. गोवे वखद प्रकरणात दोग तरणाट्यांक धरून 24 वरां जातात हे आसा. दिवचल पुलिशेन आनीक एक कारवाय करून बेकायदेशीर गांजा बळगिल्ल्या प्रकरणात नेपाळच्या 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केली. सद बहादूर पून अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. पुलिशेन ह्या तरणाट्या कडल्यान 46 ग्रॅम गांजा तशेंच स्कूटर आनी मोबायल जप्त केलो. 2 दिसां पयलीं दिवचल पुलिशेन गोवे वखदा विरोधात केल्ले एके कारवायेत दिवचल शारांत 2 तरणाट्यांक गांजा सयत धरपाक येस मेळिल्लें. ही घडणूक ताजी आसतनाच बगारा फातोडेर केल्ले आनीक एके कारवायेत एका नेपाळी तरणाट्याक गांजा सयत धरपाक दिवचल पुलिशेन येस मेळयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सत बहादूर पून हो मूळ नेपाळचो तरणाटो दिवचलच्या लाडफे वाठारांत एका फास्ट फुडाचेर कामाक आशिल्लो अशें कळटा. ह्या दुबावीत तरणाट्या कडल्यान दिवचल पुलिशेन 46 ग्रॅम गांजा तशेंच ताणें वापरिल्ली स्कूटर आनी आयफोन जप्त केल्लो आसा. 2 दिसां फाटीं जे दोग तरणाटे गांजा सयत धरिल्ले आसात तांचे आदी ह्या नेपाळी तरणाट्याचेर ह्या गांजा वेव्हारांत कनेक्शन आसा काय ना ताचो तपास पुलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय